कित्याक अशें आहा की म्हाज्या हॉटेलान कोणाचें हॉटेल जें आहा हॉटेलान जेन्ना टॅक्सी इज इन क्यू सिस्टम म्हणजे क्यू सिस्टमान आहा ते की म्हाजो नंबर जालो काय तेजो लागतलो तेजो उपरांत तेजो लागतलो तशेंच मोटरसायकल पायलटूय केन्ना केन्ना क्यू सिस्टमान आसता ते सो हॉटेलान क्यू सिस्टमूच आसता क्यू सिस्टमान तिसऱ्या नंबराचेर कोण तरी येता गोवा मायल्स वालो आनी तो तोपता आनी तिसरो आहा तो चवथो उरता तेजे उपरांत आनी कोण येता गोवा मायल्स सो एक कितलो तेंप पासून आमी आमच्याच लोकांचे तोकडे फोडून घेतले म्हणजे लोकल वर्सीस लोकल अशें जाल्लें आहा ते जावचें न्हू म्हणून चीफ मिनिस्टराक सांगला हांवें आनी ताका हेंय दिलां की फ्रॉम वीच पॉयंट्स दीस पीपल शूड नॉट टेक द ट्युरिस्ट आतां हॉटेल्स आसूं प्रास आसता ते नोटिफायड स्टँड्स आहा कांदोली आहा आमचे कडेन कलंगूट आहा बागान आहा तशी अंजुना आहा वागातोर आहा शापोरा अशी स्टँडां आहा आमचे लोकल आहा आमचे गोंयकार आहा आपली टॅक्सी घेवन तांकां अवश्य मिटर येवपाकूच जावं हो मिटराचो डिमांड हांवें आदीसून केल्लो आहा तो जाता तितले बेगीन गोवोरमेंटान करचो कित्याक नोटिफायड रेट ऑलरेडी आहा ट्युरिस्ट थोडे जाणांक कितें तेंचे मनान गेल्लें आहा की टॅक्सी इज ओवर चार्जींग कित्याक ते बार्गेन करता बार्गेन जावंक पारना हें हांवें सांगलेलें आहा म्हाका दिसता हेचो विचार चीफ मिनिस्टर 100% करतलो आनी हे 100% हे लॉजिकल एंडाकूय येतले सर एक क्लॅशीस चालू आसतना एक व्हिडिओ व्हायरल जालो की ट्युरिस्टाक गाडयेंतलो देंवयले तेंच्यांनी सी जेन्ना पोटाक भूक लागता न्हू तेन्ना मनीस कितेंय करता पोटाक भूक लागले काय सांजचें जेवण ना आयज तर आपण भाडें मारिना सांजचे आमचे घरा लागीं बाजार येवचो ना असली परिस्थिती खूब जाणांची जाल्ली आसली इन पॅन्डेमीक जेन्ना तशी परिस्थिती येता न्हू बँकीन सांगला फुडल्या म्हयन्यान तुजी गाडी आमी ओडून व्हरतले तूं इस्टॉल भरिना जाल्यार हे प्रॅक्टिकल हांव जमनीचेर आसता सदांच आनी सदांच हो भोंवता हांव स्टँडाचेर उबो रावता तांकां इसादता कशें चल्ला बिजनस कितें जाला आनी जेन्ना म्हाका सांगता सर बँक येयल्ली तो आमचो हे सोंपलो जो 6 म्हयन्याचो पिरियड दिल्लो तो सोंपलो आतां आमकां इन्स्टॉलमेंट भरपाक जाय आनी आमकां धंदो खूब कमी आहा तितून गोवा मायल्स येता आनी आमचे बिजनस घेवन चल्ले ते आपल्या पांयाचेर उबे आहा आपलो खंय तरी तेंच्यांनी कोणा कडसून पयशे मागल्या भांगार पासून घाण दवरल्या आनी गाडी घेतलेली आहा खूब जाण असले परिस्थितीन आहा की ते पयशेकार लोक न्हू तेणी लोनार घेतलेली आहा तांकां इन्स्टॉलमेंट लागता तांकां इंट्रस्ट लागता आनी हे इन्स्टॉलमेंट इंट्रस्ट तेणी म्हयन्याचे म्हयने फारीक करूंक जाय जो तो तेंचो धंदो आनी कोण येवन व्हरतलो जाल्यार ते खंयचे फारीक करतले आय स्ट्रॉंगली आय स्टँड बाय देम व्हेरी स्ट्रॉंगली फॉर वॉट रिजन फॉर दॅट समबडी एल्स शूड नॉट कम एंड इंट्रूड इन टू देअर बिजनस एंड आय स्टँड बाय देम फॉर द मिटर ऑल्सो की कोणे बार्गेन करचें न्हू जो तर कलंगूट म्हापशासून हितून वयता एअरपोर्टार जाल्यार तेका कस्टमराक सांगतले ते द रेट वील बी ऑन द मिटर आय डोंट नो द प्रायस इट इज एप्रॉक्सिमेटली 1200 इट कूड बी 1150 इट कूड बी 1100 इट कूड बी 1250 डिपेंडींग ऑन द टायम कंज्यूम केन्ना ट्रॅफिक जॅम जाता कोणाय आनी कितें जाता सो ऑल दीस थिंग्स हॅव टू फॉल इन प्लेस त्या खातीर सरकारान योग्य डिसिजन घेवचें आनी हो प्रश्न सुटावो So do you think that Goa Mall should be scrapped? No, it's not. You cannot scrap anything. Once you give a license, once you put a endorsement, you cannot stand to कोर्टान वयतलो आनी स्टे हाडटलो जर तर मिटर घालीत जाल्यार हो प्रश्न सॉल्व जाता जर तर गव्हर्मेंट डिसिजन घेत फाल्यां की you cannot just come and barge into a hotel where there is a queue system. Queue system, Goa it's different. It is not like Pune or Mumbai or Bangalore or Delhi. थिंगा भरपूर कस्टमर आसता थिंगा हॉटेल 300 रुमाची आसता गोंयांत तशें ना गोंया आमचे हॉटेलां 80 रूम 90 रूम 100 रूम आहा थिंगा सगळे जाण टॅक्सी घेयना थोडे जाण आपली ओन कार घेवन येता थोडे जाण रेंट कार घेवन येता रेंट बायक चलयता सो तांकां आमी सजमान तेंचे प्रॉब्लम हे सॉल्व करूं. So how serious you are that the flight which has landed in Goa, London, the 10 people have been found positive. तशें पॉझिटीव गोंयान 100 एवरीडे मेवता तशें प्रॉब्लम काय ना
आमी केअर घेवपाक जाय, मास्क घालपाक जाय, कोणाक हात दिवंक पारना, नमस्ते म्हणपाक It is जाय. from the London, sir. सी पॅन्डमीक जे आहा हे स्टार्ट जाला मार्चान गोंयान लॉकडावनाच्या उपरांत. पयलीं एक 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 केस मेवताली, पूण इकॉनॉमिकली कितले त्रास जाल्या ते हे तुमकां आमचे भाव सांगतले. इकॉनॉमिकली म्हणजे लॉकडावन जाले पूण हे भाव सांगतले तुमकां तांकां कितलो त्रास जाला ते जेन्ना घरा उरले पळय तेन्ना. सो कॉशन ओन्ली डज नॉट अरायव्ह. जो तर एकटो कोण पॉझिटीव मेवलो म्हणून आमी गोंयान व्हडलो हे मारतले, कोण तरी फॉल्स न्यूज स्प्रेड करता मोबायलाचेर, एक मॅसेज येता कोणे तरी एक फॉल्स न्यूज दॅट फ्रॉम 27th म्हणजे फाल्यांच्यान टील मार्च 21 म्हणटात गोवा वील बी अंडर ट्युरिझम वील बी लॉकडावन, म्हणजे कर्फ्यू आसतलो हे आसतलें. हे सगळे फॉल्स न्यूज. दे आर ट्रायंग टू शू आवर बिझनस अवे. थोडो जो बिझनस आतां गोंयान येता आनी आमी स्लोली भायर सोदता हे पॅन्डमिकानसून, तो आमचो धंदो ते व्हरोंक सोदता. गोंयकारान अशें केन्नाच चिंतचें न्हू, वा ट्युरिस्टानूय चिंतचें न्हू. नो ट्युरिस्ट शूड थिंक दॅट वी आर गोईंग इन फॉर अनदर लॉकडावन or anything like this. There is no curfew, there is no lockdown, but social distancing is important, wearing of mask is important, no giving handshake. So हे इतले आमी करपाक जाय आनी आमी हे फुडें व्हरपाक जाय. आतां स्टॉप करूंक जायना, जाल्यार आमचो सगळ्यांचो पोटाचो प्रश्न आहा, कोण पयशे दिवचो ना आमकां. क्रिसमस आणि नवीन वर्षासाठी किती पर्यटक आलेत आणि कसं बघताय तुम्ही? खूप पर्यटक येयल्ले आसा. एवरी बिचाचेर एक 10,000 पर्यटक दिसता आमकां. कलंगुटान, बागान, कांदोलीन बरे पर्यटक येयल्ले आसा आनी लोकलांक बिझनस जाता. वेदर इट इज टॅक्सी, रेंट अ कार, रेंट अ बायक, शेक, रेस्टॉरंट, ग्रॉसरी, इवन कोण भाजी विकता तेकाय धंदो जाता, कोण ऑमलेट पाव विकता तेकाय धंदो जाता. इट हॅज स्टार्टेड रोटेटिंग बॅक अगेन. सो बिझनस हॅज स्लोली स्टार्टेड. लोकांक आपलो इन्स्टॉलमेंट घालूंक मेवतालो बँकेन. इतले आमकां काळजी आहा की कोणाची गाडी ओडून येयली बँकेन तेन्ना दुख्ख लागता, कित्याक तेणें कितले त्रास करून घेतल्या ती आमी जाणा. सो कोणें अशें फॉल्स मॅसेज धाडचे न्हू की त्रास जातले आमचे लोकलाक. Thank you, sir. थँक्यू.